राय ग्रामसभेन फुडल्या 5 वर्सां खातीर पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान पास केलो. एज पर अजेंडा 2 years जाला आमगेले the reading the confirmation of the last Gram Sabha meeting, and the second is the placing the budget, and the third is to approve the placing the audit report and to approve the Gram Sabha Panchayat development plan. And now the meeting There is not equal sufficient time, so we have adjourned the next is on 30th of August, 13th of August, sorry. कामोर्ली ग्रामसभेत लोकांनी सोलार पावर प्रकल्पाक विरोध केलो. And I am the sanitary inspector. I am not a doctor. I am the sanitary inspector. I work at Primary Health Center, Lotoli. We have 5 villages under us. All the 5 are Nuwe, Raya, Rashor, Kamoli and Lotoli. So we have 5 villages under us. And I feel proud to say of all the 5 villages, Kamoli is the only village that has a garbage collection. So that is one part that I am proud. I am not opposing the project. I am saying that let us do it on MP funds or any other governmental fund, and let us wait for the solar policy, which will be implemented, I think, by the next month, which has been assured by the power minister. आणि आमगे पंचायत सांगपा म्हणल्यार तेच व्हडली पंचायत इतू रीच पंचायत ना. आमच्या हांगा रीच पंचायत आनी जायते आहाय. तेणी केलो ना जाल्यार आमी बारीक प्रोजेक्ट कितें सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कोन्न आमगे म्हणटा तो आमकां चड जायन म्हणटा पंचायताक येवन वो ती गव्हर्मेंटा सेल करपाची. येदो व्हड प्रोजेक्ट हो सरपंचान वो पॉयंट मेंबरांनी कितें कोन्ची दिता म्हाका खबर ना. आनी आमकां म्हणजे आतां हेका ओपोज केला की आमकां ते पयशे 40 लाख जाताय म्हणटा 40 लाख पंचायताक वयच्यान आमी मोडून दिनाय. इट्स ओपोज. आनी असो तुका व्हडली हेजे चड फंड आसलोले पंचायताक तेणी केलो ना. आनी आमगे धाकली कामोर्ली पंचायत आम तितू तो म्हणटा 15,000 म्हणटा बील येता. 15,000 बील येयलें म्हणटा धाकली पंचायताक आनी थोड्या लाखांनी आसताय. आमच्या हांगा लोतोली आहा. लोतोली तांकां चड इम्पॉर्टंट. तेणी आज पासून घेयलो ना. हेर पंचायत कोण आमकां कित्याक तेका ओपोज केला. Major discussion was taken on the solar energy, which the villagers requested to have that solar energy power, especially on government grants. Don't spend panchayat fund. And regarding rest of the development work was taken up. Panchayat has made a plan for the next 5 years, and will take accordingly priority basis will take each work. चिखली पंचायतीन न्यायाच्या राष्ट्रीयकरणा आड थाराव घेतलो. आमी हॅप्पी की चिकाली पंचायत has passed a resolution on the nationalization of rivers. आमची गोंय सरकाराक अजून तेजें म्हत्व कळलेलें ना की हे नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स पळय आहा तें आमकां कितलें वायट जातलें तें. आमचे पळय हक आमचे आयज न्हंयेचेर आसले सोय न्हंयेचेर ते आयज सेंटरान आपणाय ताब्यान केल्ले आहा. आमचे पळय ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा, आमचे शेतकामती आहा, जांची बांद ह्या न्हंयेचेर आहाय तांकां सगल्यांक प्रॉब्लम जातलो. कित्याक हेजे मुखार हे तो इम्प्लिमेंट जायत जाल्यार तांचें परमिशन घेवपाक सगळ्याक आमकां गुरगांव वयचें पडटलें, सेंटराक वयचें पडटलें. आमी एक रेजोल्युशन पास केलां ग्रामसभाक, चिकाली ग्रामसभान. इंडियन वॉटरवेज एक्ट आमकां एप्लाय करता आमचे गोंयचे 6 रिवरांक. सो आमकां कांय गोंयकारांक लोकांक बरें जावपाचें कांय ना. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी. ऑन द कॉन्ट्ररी our rights are going to be extinguished. Since it has to be dumped with the proper soil, a layer of 4 inches every day, it has to be looked after well. Otherwise, there's no point having done all that. If it affects the groundwater, no point having anything over there. आता ग्राम सभाक आता आमी ग्राम सभाक रेजोल्युशन घेयलो आहा. सो आमी रोखडें जाता तितली बेगीन तें फॉवर्ड करताय कित्याक आमकांय नाका गांवां लागून कितें बरें जाता न्हू तेंच आमकां जाय. त्या 3 म्हयन्यांनी आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. ऑलरेडी व्हेकल आमकां मिनिस्टरान दीत म्हणल्यार आनी आमी हावस टू हावस डस्टबिनूय दिवपाक आहा. तें प्रॉब्लम आमचें जाता तितले बेगीच्या बेगीन सॉल्व जातलें. चिंबला ग्रामसभेक थळावो आमदार टोनी रॉड्रिक्स पावलो. पंचायत मंडळान वेगवेगळ्यो समित्यो केल्यात. गव्हर्मेंट तालिगांव कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तेणी सोसायटी करून प्लॉट करून तिच्या तेणी
हे केलें डेव्हलपमेंट केलें गव्हर्मेंटाची अप्रुवल आहा पंचायतीचेंय अप्रुवल आहा ताका टायमींग आसलो तो टायमींग थोडो बाउन्स जालो त्या खातीर हे प्रपोजल ते घालता हेल्थ गार्बेज विजिलन्स सो तेंचें काम कितें आसतलें ते अजून ठरोवंक ना न्हू ठरलेलें ना ती घातला म्हणून ती कितें फायनल न्हू फूट नायट मिटिंगेक घालतले जावन दवरची की ना Sabha has to be conducted in a proper manner. It is the responsibility of the secretary how to conduct the Gram Sabha. Some of the reporters know that when I was a Sarpanch of Sandarbhaj village, I was conducting the Gram. There should not be a kiosk. There should not be a law and order. These grievances of the people should be solved by the panchayat board. Bureau Report, Prudent.